एआयसीसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ले भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान कटकारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकार हांणी केला। खरगे हे गोंयचे अतिथी राज्यसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ल्यान आंदोलकांक हाय सेक्युरिटी झोनात प्रवेश कसो मेळ्ळो असो प्रश्न अमित पालेकारान केला। तशेंच हे विशीं काँग्रेस फुडारी अर्चित नायक हांणी दक्षिण गोंय एसपी कडेन कागाळ दाखल केल्या। कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार काँग्रेस न्यायालयात धांव घेतली अशी शिटकावणी पालेकारान दिल्या। आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पयले भारतीय जनता पार्टीचे ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो स्पिकराचेर ते नारे दिताले। एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेन तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी जे अतिथी गोंयांत येताले जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले ही इज नॉट जस्ट द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस गोवा पुलीस हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता। बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी एज आय स्पीक टू यू ही हॅज फायल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट विथ SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing, unlawful restraint. हे सगळे जे सेक्शन आसा जी BNS कायद्या अंदर येता ताच्या अंदर हो क्रायम जाता आनी हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत जाल्ले दिसना। Airports Authority is a high security area. Why Airports Authority has still now not registered a complaint against them? कित्याक ज्यो ऑथॉरिटी फाटी उरता हे करपा खातीर we will not let this just be settled down. ही कंप्लेंट हाजेर जर FIR रजिस्टर जायना we will approach the court.